प्रशांत बाब कुंकळे कितें म्हणटा? कुंकळी सद्याक बरो फूल सपोर्ट मेळ्ळा आमकां. आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सीक आम आदमी पार्टीक एकदम बरो सपोर्ट मेळटा. कुंकळे खुबशे ऑप्शन्स अवेलेबल आसता, सदांच 5 पेक्षा चडशे कॅन्डिडेट्स हांगासर आसता, तरीकय तांणी तुमकां कित्याक चूज करचें? ना, आम आदमी पार्टीचे एक सर्वे चलता आनी सर्वे प्रमाणे आम आदमी पार्टीन म्हाका चूज केलो. कित्याक जे आम आदमी पार्टीचे ग्रासरूट लेवलार काम आमकां दिल्लें तें आमी परिपूर्ण करून दाखयलें तांकां. त्या खातीर चड म्हाका दिसता आम आदमी पार्टीन म्हजेर विश्वास दवरलो आनी म्हाका तिकेट अलॉट केली. गेल्या खेपो आम आदमी पार्टीचे जे CM कॅन्डिडेट आशिल्ले ते ह्याच कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान फुडें सरिल्ले, तांकां लोकांनी 4th हायस्ट वोट्स दिल्ले. तुमकां दिसता की ह्या फाटी लोक तुमकां 4th हाजे वयल्यान तुमच्या पार्टीक पयल्या नंबरार हाडटले आनी ताज्या खातीर कित्या खातीर अशें कितें केलां तुमी? 100% कित्याक आमकां लोकांचो जो रिस्पॉन्स आहा तो पळयलो जाल्यार आमकां हे पाटी नंबर 1चेर आमीच आसतले. दुसरी म्हणल्यार जो गेल्या त्या पाटीक स्टार्टींग आसली आम आदमी पार्टी आनी आम आदमी पार्टीक तितलो तरी एक ग्रासरूट लेवलार तयार जाताली फौज आनी आज ती फौज डब्बलीन जाल्ली आसा. तेन्ना तांकां आमचो लास्ट टायम एल्वीस बसलो ताका 3400 कितें वोट्स पडली. ह्या पाटी आमकां डब्बल जातली ही आमकां 100% गॅरंटी आसा. एल्विसा कडेन जाणी कोणी आपली लॉयल्टी दाखयली आनी तांकां मत दिलें, पण ते सद्या आजच्या परिस्थितीन ते वेगळ्या पार्टींतल्यान वेगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान लडटात. फाल्यां जर लोकांनी तुमकां कौल दिलो, तुमकां जिखून हाडले जाल्यार तुमी पार्टीक आनी लोकांक लॉयल रावतले म्हणून तांकां कशी तुमी गॅरंटी दिता? एक सांगपाचें म्हणल्यार हांव खुबश्या पॉलिटिशना बरोबर भोंवलो काम केलें, पण केन्नाय हांव खंयच्याय पार्टी जॉयन जाल्लो ना. फर्स्ट टायम हांव आम आदमी पार्टीक जॉयन जाला आनी आम आदमी पार्टी एक बरी पार्टी अशें म्हणून हांव जॉयन जाल्लो आसा. फाल्यां जर आमदार जालो जावं कोणी जालो आनी फाल्यां समज आमकां सरकार घडोवपाक कोणालें हांव आम आदमी पार्टी केन्नाय सोडपाना. हें म्हज्या सगळ्या मतदारांक म्हजें उतर आसतलें. तुमकां जर दुसऱ्यांनी पावर दिता, तुमच्या खातीर ल्युक्रेटीव ऑफर्स केल्यो जाल्यारूय तुमी भायर सरचे नात? ना ना, केन्नाय हांव आम आदमी पार्टी सोडपाना. आम आदमी पार्टीकच आसतलो. कितें आसा अशें आम आदमी पार्टीन जे तुमी ताका सोडचे ना म्हणटा? आम आदमी पार्टीचे आमचे नॅशनल कन्व्हेनर आहा जे अरविंद केजरीवालजी, तेंचें काम अशें बरें आसा. तेंच्या पार्टीचें काम जावं तेंच्या सरकारचें प्रशासन तेंकां एकदम ट्रान्सपरंट आसा आनी तें काम लोकां खातीर करतात. आनी आज ते पळयतात तेंकां एक लोकांचे बद्दल तळमळ आसा. जी गांव हॉस्पिटल बांदतात, ते शाळा बांदतात, स्कूल्स बरी चकचकीत केला, हें सगळें लोकांक लागून करतात. ते तेंचें सेल्फ हें कांयच नासना. ताका लागून हांवूय ताका आम आदमी आमच्या केजरीवालाक प्रेरीत जाल्लो आसा. तुमी पॅन्डेमिकच्या टायमार खूब काम केलें, तुमचो वावर लोकांक दिसून आयलो आनी आतां तुमी इलेक्शनाक उबे रावला. खूब जाण म्हणटा की तो इलेक्शन स्टंटूच आशिल्लो, तशेंच आशिल्लें काय तुमी मुळावे सोशल वर्कर? ना ना, तशें कांय ना. तो आमी पयलीं साकून हांव गेले कितलीं वर्सां सोशल वर्क करता आनी पॅन्डेमिका टायमार आमी काम केल्लें आसा. जे पळय पार्टीन आमकां कोणाक रेशन दिवपा लायिल्लें आहा तें, आनी तेन्ना तेजे पयलीं म्हज्या इलेक्शन असो आमचो अजेंडा कांय नासलो आनी इलेक्शनाक बसपाचें पयलीं आमी कांय तयारी केली नासली. हें आमचें एक सोशल वर्कच आसलें. तुमच्या हांगासरले कॉन्स्टिट्युएन्सींतले मेन इश्यूज कितें आसा जेंचेर तुमकां काम करपाक जाय फुडें? मेन इश्यू म्हणल्यार फॉर एग्जाम्पल आमकां आतां कुंकळे एक अर्बन म्युनिसिपालिटी आसा, अर्बन सिटी. ह्या कुंकळेक एक हॉस्पिटल ना. आमकां कुंकळे एक हेल्थ अर्बन हेल्थ सेंटर तें बी 50 बेडेड. तशेंच माकाजन, चांदोर, गिरदोली, पारोडा हे 4 पंचायती आहा, हांकांय हॉस्पिटल ना. आंबावली आहा आतां हांव आसा थंय आंबावलीकय तांकां हॉस्पिटल ना. ह्या गांवांनी प्रायमरी हेल्थ सेंटर 20 बेडेड हेल्थ सेंटर हें जावपा जाय. ही अत्यंत गरजेचें आहा. कांय हांव काल गांवां भोंवलो थंय कांय गांवां रस्ते नात, लायट ना, स्ट्रीट लायट ना. रस्ते एक वचपाक घरा कडेन बारीक वाटेन खांचींतल्यान वयर दोंगरार पडटा. हे रस्ते रोड्स मेन करपा जाय. तशेंच भुरग्यांक जॉब ना, कितलींशीं भुरग्यां बेकार आसात. हांव काल एकल्या चलये मेळ्ळो, तें पोलिसेक हायट आहा, ताका बरी टॅलंटेड आहा, तें पोलिसीन ताका फेल केलें ऑलरेडी, अक्षराक घेतलो ना ताका. अशी परिस्थिती आहा. भुरग्यांक जॉबूय दिवपा जाय. खूब बेकारी आसा हे कॉन्स्टिट्युएन्सीक आनी काम करतलो जाल्यार भरपूर आसा. कित्याक एक लोकांक रस्ते ना, टॉयलेट्स ना, अशी परिस्थिती आहा. कुंकळे इंडस्ट्रियल इस्टेट आहा. कुंकळे इंडस्ट्रियल इस्टेटीक जाय त्योशो फॅक्टरी ह्यो पोल्युटेड आसात. आतां कांय लोक कितें करतात, ते पोल्युशनाच्या नांवार बोवाळ मारतात आनी आपल्यालें कितें आहा तें विटामीन घेवन गायब जातात. अशी कितलीं वर्सां जालीं हें चालू आसा. आमी आम आदमी पार्टी, आमकां जर लोकांनी ह्या पाटी आमकां चान्स दिलो आनी दितलेच जाल्यार आमी ह्यो पॉल्युटेड फॅक्टरी विथीन 6 months आमी बंद करतले आनी लोकांक घेवन ह्यो पॉल्युटेड फॅक्टरी बंद करतले. आज त्या फॅक्टरी इंडस्ट्रींतलें उदक तें पॉल्युटेड जाल्लें आसा. लोकांक थंय आकामळ जावं वेरेडो ह्या लोकांक त्रास जातात आनी तरी आसतना सरकार जावं हेजेर कांयच पळयना. आज जो
TMCचो एक लिडर म्हणटा आमचो लुईजीन फलेर, तो इंडस्ट्री मिनिस्टर आसतना ताणीच ह्यो कुंकळी पोल्युटेड फॅक्टरीज हाडल्यो आनी आज हे लोकांक त्रास जातात पोल्युशनाचेर. तशेंच उदक सुद्दां सारकें मेळना, लोकांनी शेतां ह्या पोल्युटेड उदकाचेर पिड्यार जावन गेल्लीं आसात. जर ह्यो इंडस्ट्रीज बंद जाल्यो जाल्यार तातूंत जे लोक कामाक आसा ते जॉबलेस जातले आनी तुमच्या खंय तरी अजेंडान अशें आसा की तुमी जांकां नोकरी ना तांकां नोकरी दितल्यो. सो तुमचें हें जें काम आसा नोकरी दिवपाचें तें वाडचें ना, बिकॉज प्रत्येकाक गव्हर्मेंट नोकरी दिवप शक्य ना. पळय कशें आसा, ह्यो पोल्युटेड फॅक्टरीज आसा ह्यो बंद करपाच्यो आनी बरी फॅक्टरी हाडपा जातात. बरी आतां तुका आतां टॅक्नॉलॉजी भरपूर हें जाल्ली आसा, अपडेट जाल्ली आसा. बरी इंडस्ट्रीज हाडून बरी जॉब दिवपा जातात. ह्यो आतां ज्यो पोल्युटेड फॅक्टरीज आसात हे भायले झारखंडा साकून आनी दुसऱ्या फॅक्टरींतल्यान लोक हाडटात राज्यांतल्यान आनी तांकां 6 ते 7 हजार पगार दितात. आमी म्हणटात कित्याक गोंयकारांक बरे प्रोफेशनल जॉब मेळपा जाय, 15 ते 16 हजार एटलिस्ट पेमेंट मेळपा जाय, तसली आमी इंडस्ट्रीज कुंकळे हाडटले. आनी हांव गॅरंटी आसा कित्याक आमचे जो अरविंद केजरीवाल जी आहा दिल्ली ताका तितूंत बरी नॉलेज आहा आनी तो आमकां गोंयांक ह्यो बरी इंडस्ट्री हाडपाक हेल्प करतलो अशें हांव आशा दवरतां. समज जर खंयचेंय काम करतले तुमी एज एन MLA निवडून सुद्दां आयले जाल्यार एक टीम लागता, तुमच्या हातीन पावर लागता. सो तुमकां कितें दिसता ओवरऑल गोंयान तुमचे आम आदमी पार्टीचे तितले सीट्स येतले की जाका लागून तुमी हे सरकार घडोवपाक शकतले हांगा? पळयात, एक सांगपाचें म्हणल्यार दिल्ली तुमी पळयला, दिल्ली कशें आम आदमी पार्टीचें एक वेव जाता आनी 70 63 67 अशी MLA इलेक्ट जातात. आज गोंयांक तशीच आम आदमीची वेव आसा. 22 ते 23 आमदार आम आदमी पार्टीचे जिखतले अशें हांव गॅरंटी दिता. कित्याक जसो आमकां आख्ख्या गोंयभर सपोर्ट मेळटा, आख्खो लोकांचो जो फोन येता जावं पाठिंबा दिता, हें पळयलें जाल्यार 22-23 आमदार इजिली जिखतले. इलेक्शन्स लागीं पावले की सगळ्यांकूच खबर आसात की पयशांचो खेळ, वांटप, नोकऱ्यो हे सगळें चालू जाता. आनी हाज्या पयलींचे जे मिनिस्टर आसात म्हण जाणी खूब वर्सां हांगासर पॉलिटिकली आपलें करियर घडयलां, तांणी लोकांक दिलां आसतलें तें ऑलरेडी. तुमकां दिसना जांकां हें मेळ्ळां ते तांचे कडेन लॉयल्टी दवरतले? ना, खूब जाणां कशें आसा, खूब जाण आतां 2 पार्टी आसा, हांवें पळयल्यात पार्टी आसा ते कितें करता, पयशे वाडटात. पूण लोकांचो भरवोसो ह्या फाटी आम आदमी पार्टीची आहा. लोकांनी कितें म्हणलां, कितें आहा तें आमी तांकां कितें मेळटा तें घेयात, तेच स्वता सांगता. कित्याक आमी ह्या पार्टी हें घेवन सुद्दां आमी आम आदमी पार्टी वाडतले. कित्याक आम आदमी पार्टीन जी लायट फुकट, उदक लायट 24/7 हे अशी मेळटली, ही लोकांक एक गॅरंटी बसली आसा. आनी केजरीवाल जें सांगता तें करून दाखयता, हें लोकांक पटलेलें आहा. तेन्ना हे कितलेय पयशे सुद्दां वांटप केले जाल्यार ह्या फावटी आम आदमी जिखतली. तुमी म्हणलें कुंकळे अर्बन तुमचे कडेन म्युनिसिपालिटी आसा, पण तशेंच कितलेश्योच विलेज पंचायती आसा कळ्ळें. आनी आम आदमी पार्टीचे जशें दिल्ली मॉडल जर पळयत जाल्यार फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वॉटर म्हणटात. तुमच्या ह्या वाठाराक ताजो कितपत फायदो जातलो? आमी एक म्हणल्यार पळय, फ्री लायट दिल्ली जाल्यार आमकां मेजर 90% आमकां लोकांक फ्री मेळटली लायट. कित्याक 200-300 युनिट्स फ्री म्हणलें न्हू जाल्यार आमची सगळीं लोक गरीब आहा आनी लायट चड यूज करनात. तेन्ना आमच्या लोकांक हे लायटीचो बेनिफीट मेळटलो. आनी ही लायट 24/7 लायट मेळपाक जाय. कित्याक हांगा एक दिसा तर एक लायटीचेर तारीर खांबो पडलो झाडाचो जाल्यार हांगा 2 दीस लायट आसना. ती पयली सुरळीत जावपाक जाय. ह्यो खूब आमी कामां करपाचें आसा आनी हो जी पळय आमी घोशणा आम आदमीक केला ती लोकां पर्यंत पावलेली आसा आनी लोक ताका मानवल्लो आसा. तुमचे लोकांक रिक्वेस्ट कितें आसा? म्हाज्या लोकांक रिक्वेस्ट असो की आमच्या कुंकळे मतदारसंघाच्या सगळ्या लोकांनी एक फावटी एक चान्स आम आदमी पार्टी दिवचो. आनीक आमी ह्या 5 वर्सांक तुमकां सगळ्यांक सॅटिस्फाय करतले की तुमची कितें कामां ती सगळीं आमी करतले. आनीक परत आमी दारां वयता तेन्ना तुमी सांगतले तेन्ना आमी जर काम केलां तेजारूच परत तुमी वोट मारात म्हणून. लोकांची सेवा आनी कुंकळेची उदरगत हे 2 कारणांक लागून बाब प्रशांत नायक इलेक्शनाक उबे रावलात. गेल्या फावटी 4थ्या हायस्ट वोट्सांनी हांगासरल्या लोकांनी आप पार्टीक दवरिले. ह्या फावटी ते तांकां जिखोवन हाडटले काय ना हें आमकां कळटलेंच. आमी आनीकय कांय कॅन्डिडेट्सांक मेळटले. तो मेळेन परत रावात प्रुडंट.
लोकांची सेवा आणि कुंकळेची उदरगत ह्या दोन कारणांक लागून बाब प्रशांत नायक इलेक्शनाक उबे रावल्यात। गेले फावटी कुंकळकारांनी आम आदमी पार्टीक 4th हायस्ट वोट्स दिल्ली। ह्या फावटी प्रशांताचें काम पळोवन आम आदमी पार्टीक कुंकळकार जिखयता काय ना हें आमकां कळटलेंच। आमी आनीकय कांय कॅन्डिडेट्स घेवन तुमच्या मुखार येतली। तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट।